ताका जो रिएजंट लागता पळय पर टेस्ट हांगा 4.5 रुपया कॉस्ट येता आनी द ओल्ड मशीन रिक्वायर्स 50 पैसा. शुगर टेस्ट मॅक्सिमम 3 लाख ज्यो कितें टेस्टी सांगल्यो पळय तातूंत म्हाका दिसता 1.5 लाख शुगराच्यो आसतल्यो. बरं तो मशीन परफेक्ट चल्ला म्हणटा पळय काल राती चालू जाला. थायरॉयडची पळय T2 TH बी ज्यो टेस्टी आसा कॅन्सर मार्कर फर्टिलिटी मार्कर ह्यो टेस्टी 15 दीस बंद आशिल्ल्यो काल राती चालू जाल्या. हेच क्वेश्चन आहा. Speaker sir, I would like to 5 minutes to clarify honorable leader of opposition what he has said. पहिली जे टेस्ट जाताल्यो पहिली टेस्ट काय चड जायनासल्यो. People, there used to be agents standing outside in every ward asking the patient to take blood from them and go to. No, I want to complete, and I want the people also, because this is, I want the people to know exactly what and the reasons behind this particular thing. As far as the whole test goes, the heads of department wanted somebody to push something like this, and this is the concept not only followed here, it's followed in several government hospitals, this type of procedure. Maybe there's a variable, but this variable cost, what he's talking about, of reagents, can come down only with volume. Initially we started with hiccups, now we have trained our personnel in the Goa Medical College to carry on this test. Initially, I just want to highlight this, he knows about it, but I want to highlight this. More than scenario before the central lab, more than 20 techs are working 9 to 4 am hardly 500 or 600 tests. No, I want to finish it. You listen to this. Please kindly sit down first. Point of order. No, forget your point of order. Please sit down first. No, we have not asked this question at all. No, I want to answer it to you. Sir, we have not asked the question of utility. We are asking I need to answer it because he's casting aspirations of variables. The question of financial irregularity. Will you please sit down? When I say in this house that one person will speak, you don't have to get up till your turn. No, but I have to raise some issues. No, you ask afterwards. Don't be in a hurry. He is also in a hurry and you are also in a hurry. Let there be proper discussion. More questions. Speaker sir, वो question है जोरे हाँ. अरे तुका तो question है जोरे हाँ. तो उठता उभं रावता. Sir, in the matter, I did not ask a single thing. No, but to किती सांगता ते आमकां नाका. ना मातसो बसो उगी राव. Speaker sir, we don't doubt the quality of the machine. I am not allowed to answer. We don't say that the machine is not good. No, I am hearing you. I am hearing him also, and I am hearing you. But one at a time. Let everybody, the public is watching. Speaker sir, people of Goa are watching. They will, this individual. Tell me what is. I want to only say that prior to the central lab, our new wet lab being brought into Goa Medical College, the errors used to be high in blood testing. You yourself, as a chief minister, have done your blood testing once in GMC. A man could not be living with those tests. You sent Chandrakant Velip to Amin's laboratory. I am trying to put my point of view, so please allow me to put my point of view. No, forget about it. Let me explain why this particular thing is being done. I agreed with you that is not signed. Then go ahead with the... No, it's okay. Let the people know. Why should they only know your view? Speaker sir, let the people, let him go ahead with the lab. We have no question on that at this moment. Our question is regarding I need to make this aware or not. I need 2 minutes of the time of the house. Given enough time for this question. Now I am good. Speaker sir, I have not asked for single supplementary. Who asked you not to Before ask? that, let me talk. It is because you did not permit me. You please wait. I have to ask. Speaker sir, I need 2 minutes just to make a clarity here that before this wet lab was installed in Goa Medical College, people were suffering and these individuals know what was going on there. During earlier days, there used to be hardly any 150 to 200 tests. Reports used to be given after 2-3 days. Now in view of this, today there are more than 3,000 tests being conducted in a day. Totally till date, value of the reagents only what he's talking about is around 1 crore 55 lakhs only for hematology. Value of essential space 46,000 what he's talking of breakages. Biochemistry reagents 2 crore 10 lakhs 58,474. Total reagents value is 3 crore 71 lakhs 6,936. Total tests in hematology in the last 2.5 years is 50,000. 5 lakhs and 5 lakhs 4,000. Biochemistry is at 24 lakhs and total tests is 29 lakhs.
including all immunochemistry, hematology, biochemistry, works out to an average cost which has been brought down per test in spite of expensive reagents to 12 rupees 50 paisa. I have talked to them that we should bring this down to less than 10 rupees, then it will be an achievement for Goa Medical College. The mistake happened, which is to be identified who's responsible, we will do it, of signing the agreement. But there is no foul play here, there is no corruption, and you are an expert at finding who's corrupt, but when you come on national TV, you go blank. That's your problem. Speaker sir, I strongly object to it. What objection? You always accuse, but on national TV you have no mouth to open. Let him appoint a judge, let Chief Minister appoint a Get retired your High Court judge. judge. You're the I will biggest prove that judge. there is a corruption here. I have got documents of corruption. Okay. I'm What waiting corruption? for Lokayukta. Will you I kindly will sit prove. down? तो कितें उलयता तें म्हाका लागना. I will prove that there is corruption in this Okay. wet lab. Go ahead and prove. You Corruption in can't this talk lab. when the time comes. Please, I don't want you to Okay, talk. I'm ready to take the challenge. Yes, please. There is no question of challenge. This is public interest. तो करप्शन ना म्हणटा म्हणून सगळे इरेग्युलरिटी करता प्रत्येक There has जाग्यार not to be इरेग्युलरिटी any irregularity. एलबिटान इरेग्युलरिटी म्हापसा हॉस्पिटलान इरेग्युलरिटी हांगा वेट लॅबान इरेग्युलरिटी फुडलो क्वेश्चन आता अरे तू जेन्ना सांगता पिता पुत्रक भितर उडयता म्हणून तुझे कितें उरला? Will you please sit down, everybody? कसलेच पूण लागना. Speaker sir. Please Speaker sir. ask your question. Speaker sir. हांगा एग्रीमेंटाचे clause 6 आसा maintenance of equipment म्हणून. The company shall maintain equipments in working condition. Huh? Postpone start question number 28. Speaker, sir, replies for cyclist. Speaker sir, हांवें जो प्रश्न विचारलेलो तातूंत म्हणलेलें आसा मेन म्हटल्यार हांगासर एनेक्शरूय दिवंक ना. मिनिस्टरान म्हटलां की एनेक्शर फॉलो केल्लें आसा पूण एनेक्शर दिल्ली ना. तरी म्हाका विचारपाचें आसा की मयाच्या मालमत्तेची नोंद 1/14च्या उतार्यान कितें म्हणून आसा. स्पीकर रिप्लाय तुका सगळं पावल्लो आसा आनी ते दिवसान तुवें आपल्या कडेन ना म्हणून परत मागलो आनी तुवें रिप्लाय सगळें केल्लो आसा. लिस्ट सगळे तरेची दिल्लें आसा. सगळे लिस्ट मुणका टेनंट कोण होल्ड करता ते सगळें लिस्ट तुका दिलां. ह्या हितून दिल्लें ना. ते तुवें मागून घेवपाचें. तुवें पोस्टपोन करून घेतला 5 तारखेर. ते तुजें कर्तव्य मागपाचें हांगसर लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंटा. म्हाका दिसता डेफिनेटली तुका पावलो आसतलो. तुज्या पॉयंटाचेर वच मरे. तुका तरी प्रश्न विचारपाक हय मयेच्या मालमत्तेची नोंद 1/14च्या उतार्यान कितें म्हणून आसा. मयेच्या मालमत्तेची नोंद 1/14च्या उतार्यान कितें म्हणून आसा. स्पीकर सर टेनंट म्हणून आसा, मुणकार म्हणून आसा, लीज होल्डर म्हणून आसा. 1/14 मालक Honorable Minister, तुमका ऑक्युपंट्स कॉलमान कोणाचें नाव आहा? अलग कोण ना ऑक्युपंट जे आसा ते ऑक्युपंट गव्हर्मेंट म्हणून आसा मरे. हय, correct. हय मागीर युएक्यू कशी जाल्यार इव्हॅक्यू हांगासर इव्हॅक्यू म्हटल्या मयम इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी ती एवॅक्यू प्रॉपर्टी म्हणून जे आसा ताका एक्ट जाल्लो आसा आनी ताका कस्टोडियन जे आसा तुवें जाका प्रश्न केला आयज ती एवॅक्यू प्रॉपर्टी म्हणून हांव रिप्लाय दिता कित्याक तूं एवॅक्यू प्रॉपर्टी म्हणून तुवें प्रश्न केला. ती गव्हर्मेंटाच्या नावार प्रॉपर्टी जाल्यार युएक्यू गव्हर्मेंट नावाचे तेन्ना स्पीकर सर ते लागल्या चुकून लागल्या स्पीकर सर. समजा चुकून लागल्यार करेक्ट करपाक नाका. 30 वर 40 वर 50 वर स्पीकर सर करेक्ट करपाक सांगला. करेक्ट करपाचे ऑलरेडी ते गेल्ले आसा. दोन्ही वाटचे गेल्ले आसा आनी मयेची जी आसा ती ही आमची कमिटी जी आसा मयेची आतां जेन्ना आसा ती मये भू विमोचन नागरीक क्रांती समिती जी आसा ह्या समितीन मागलेले आसा की हे जे आसा अबोल्युशन करचे. ही जी अबोल्युशन जे आसा ते कोंद मये हे अबोल्युशन करचे आनी त्या प्रमाणे ते चीफ मिनिस्टराक रिप्रेझेंट जाल्ले आसात आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन तेणे दिल्ले आसा आनी त्याच बरोबर लॉ कमिशनान ते आसा अबोल्युशन करचे म्हणून ऑलरेडी जे आसा लॉ डिपार्टमेंट एग्जामीन करता. परते तेणी अनेक दुरुस्ती दिल्ले आसा ते कमिटीन ते मयेची कमिटीन अनेक दुरुस्ती दिल्या आनी ती दुरुस्ती सुद्दां लॉ डिपार्टमेंट एग्जामीन करता की अबोल्युशन करचें पडनी. कारण हें जें आसा हें जावपाक जाय. म्हाका दिसता कित्याक हे कोंद जे आसा गोंयांत 3 कोंद आशिल्ले. पेडणे आसा जावं आमचो सोनेकर म्हणून आशिल्लो आनी हे तिसरें. पण हे जे आसा जे देशा सुद्दां ब्रिटिशान तेच केलें
जेन्ना हांगसर ब्रिटीश येयले सगळ्यो जमनी काडल्यो आनी गोवोरमेंटाक हें केल्यो. हे सुद्दां जे आसा पोर्तुगेजान पयलो जमीन लोक फोर फारीक करिना आनी कितें पावना ते लोकां कडेन जायना जालें ताका लागून हे सुद्दां जमीन गोवोरमेंटान ताब्यात घेतली पोर्तुगीज गोवोरमेंटान आनी त्या वेळार तो अन्याय जालो आनी त्या वेळार ते ताब्यात घेवन ती जमीन आसा ही कोण म्हणटा ताका दिली. पूण लोकांची जमीन ही मयेकाराची जमीन हें खरें खूब पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें की ही जमीन आसा ते मयेकार ते सगळे तरेचे आशिल्ले तेंची जमीन ही. हांगसर आमच्या बाब इजार फालोरान मंत्र्यान केंद्रीय मंत्री आयले त्या वेळार ती जमीन सुद्दां हे आमचे भांगर सुद्दां पुर्तुगालचे हाडलें आनी ते लोकांक मेळोवन दिलें. पूण हे हांगसरले लोकल जे आसा आमच्या हातीक आसा ताका दुरुस्ती जावपाक जाय. हांगसर ताका 2 मंत्री लागता, एक कायदो मंत्री म्हणून CM लागता मुख्यमंत्री आनी रेव्हन्यू मिनिस्टर लागता ताका ही दुरुस्ती कितें जाय ती हाडपाक. म्हण हे बील जे आसा दोनी जे आसा आमचे ते पूर्ण जे आसा लागपा लागून म्हणजे जी हेजे नांवार लागपाची म्हणजे जमीन एवाकी प्रॉपर्टीचे ते कॉलमां येवपाक जाय आनी गव्हर्मेंट काडपाक जाय आनी ते तितूंक ते हितून येवपाक जाय ऑक्युपंट ऑटोमॅटीक मालक बी कितें आसा ते सगळे एवाकी म्हणून येवपाक जाय. आनी दुसरें जें आसा अबोलिशन जें आसा आनी हे आमचे लॉ मिनिस्टरान ते ड्राफ्ट केल्ले आसा आनी प्रपोजल ऑलरेडी CMा दिला आनी दुसरी तेणी मागीर ताका दुरुस्ती दिल्ली आसा ज्या गांवच्या लोकांनी ते कमिटीन आनी ती सुद्दां आमी दिल्ली आसा. हेचेर निर्णय आमचे मुख्यमंत्री घेतले आनी ते तांकां न्याय दिवपा लागून बेगिना बेगीन खरें म्हणल्यार ते येवपाक जाय. हांव ताका मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता, रेव्हन्यू मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता तांकां सपोर्ट करपाक. थँक्यू. स्पीकर सर म्हाका विचारपाचें आसा कितलो टायम लागतलो हे प्रपोजल आतां नवीन कायदो जो आसा. स्पीकर सर हांव मंत्री कितें आसा पळय फक्त हांव राखणदार कसो राखणदार फक्त कस्टडियन थंय नेमला तेच राखणदार हांव आनी हे मंत्री स्पीकर क्वेश्चन Question मान्य मुख्यमंत्र्यांनी सांगचें.